गेले सुरगीचे दार देवाम दापले उगटे करून परतूते ये वेगी तुगे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवेही आसू. तुमची सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सवय हुस्को दाखोवन तांच्यांत बोरवांसो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवांसो केदींच सोडूंक ना ती सुभागी. सिराकाच्या पुस्तकांतली ही वोळ घेवन शापाय शामाय आनी जाणट्यां खातीर भेटयलोल्या दिसा निमतान आमच्या पाप साहेब लिओ 14व्या हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें. आमची शापाय शामाय जावन आसात बागिवंत जिविताची पयली गोवाय आनी बोरवाशाची खुणां. खऱ्यांनीच जाणटी पिराय एक बागी वेळ जावन येता, जंय लांब जिविताच्या उज्यांत बोरवाशांची तपासणी, आनंदाचो उगम आमी देवाचेर विस्वास थीर जावंक एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनांत तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें हें जाणटेपण कुरपेन भरलोलें दान जावंक आमचो सगल्यांचो तांकां सहकार मेळूंक देवाची कृपा आनी स्फूर्ती ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावा भयणींक मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, हें चिंतना मनान धरून सबार पावटी वाडून जाणटे पिरायेर आमी पावता तेन्ना आमचो बोरवासो उणो जाता. पूण ह्या वेळार आमी दुसऱ्यांनी नेणट्यांनी अदी करून जाणट्यांक आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं बऱ्या कोरण्या वरवीं तांकां बोरवासो दिवंक फावो. आयज होच विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना बोरवाशाची मनशां आमी जावंक आनी होच बोरवासो अदी करून आमच्या जाणट्या बाबा भयणां सोबी दिवंक आनी वाडूंक तांकां आनी आमकांय कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी घडयेक आमच्या वस्तूक कुडीक लागून होच बोरवासो दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. दूख आमी धरून खालतिकायेन बापाच्या बोगसण्याक उलो करुया. हांव पातकी सोर पुतविता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या बसोत बागिवून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
उठूया. सोर पदवीदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें तांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसाल्या विशीं इजायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सोदतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरसां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोना थावन येतली सुमूड आनी जेरुसाल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर कोत्तलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुळां चोडून येतात सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. बागियोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां
त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोखाच्यो कोडण्यो साडुया आनी झुजाची हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोडण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलोवंक जाय तशें माणसुगेन आमी जियोया. मौज नाका, जोगडी आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंतरां जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुश्यांक ह्या फुडें चीत दिवन नाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोन्या. जेजून आपले शिसांक कशें सांगलें, न्हंयचे दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचे येणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी न्हंय पेट तारवान भितर सरलो, तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. आनी पर्याड्यान येवन तांकां सगळ्यांक बुडोवन मारी पर्यान तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचे येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्यांतले एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दवरतल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. म्हणटूच तुमचो सोमीक केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात, चोर केन्ना येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तोयर रावात, कित्याक तुमी चिंतनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भवनू, एका जाग्यार एक सर्कस चलताली आनी एक दीस सर्कस सुरू जावचे आदीं थंयसर लागींच उजो पेटलो. आनी ह्या वेळार सर्कसाचो मॅनेजर चिंततालो, माटवांत लोक भरलेलो आसा, हो उजो थंयसर पावत जाल्यार लोकांची कितें जातली. लोकांक भायर सरूंक तो हो संदेश धाडूंक सोदतालो. कोणाक धाडटलो. असल्या वेळार ताचोच एकलो सर्कसाचो मनीस जो तयार आसलेलो ताका धाडटा. आनी हो मनीस जावन आसलेलो क्लावन. आनी हो क्लावन त्या माटवान भितर सोदतोच धांवता आनी सगल्यांक हो संदेश परगट करता. भावा भयण्यांनो, उजो पेटलेलो आसा, माटवांतले भायर सरात. आजीर आसलेलो लोक आसूंक लागलो. तो क्लावन म्हणटकूच तो फकाणां कोत्ता अशी ती समजली. लोक आसता म्हणटकूच हो क्लावन उदीक व्हडल्यान उलो करून म्हणटा,
लागींच उजो पेटलोलो आसा माटवांतली बायल सोरात. तरी आसतना ताचो संदेश कोणेच सोत म्हूण मानून घेवंक ना. उजो लागीं पावलो आनी माटवांत आसलेलीं जायतीं मनशां मरून गेलीं. बाबा भयणानो, ही ल्हानशी घडणी आमकां दाखोवन दिता की जेन्ना कोणूय आमकां संदेश दिता त्या संदेशाचो सार आमच्या जिवितांत घेवन आमी कितें करूंक जाय तें करूंक फावो. आयज आमी नव्या सेवा धर्माच्या वर्सांत हो काळांत भितर सरता. क्रिस्ताण्याचो काळ आमी सुरू करतना देवाची उतर आमकां जेजूच्या येण्याची तयारी करूंक आपयता. जाल्यार हो संदेश आमी घेवया आनी त्या प्रमाणे जेजूच्या येण्याक तयार जावया. आनी हें करूंक आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घालुया. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी जें दर्शण ताका फावो जालें त्या दर्शनाची खबर तो करता. तो म्हणटा देव सगळ्यांचो मोग करता आनी केरी भाशेन तारुण्याची वाट ह्या लोकांक तो उगडटा. आनी फुडें तो सांगता हे वाटेंतल्यान इस्पा भायर लोक चलत वेता. हो लोक चलतना देवाचें उतर आयकतात. देवाच्या उतरा वरवीं आपल्या जिविताची नवसणी करता. तो म्हणटा जीं कोण निसंडणाची आत्यारां घेवन वेतात तीं आत्यारां बदलतात, शांतीची आत्यारां जातात. आनी तो म्हणटा जीं कोण बोरवाशान ही यात्रा चलून दोंगरार पावतात तांकां देवाची शांती आनी सासणाची कुशालकाय भोगूंक पावतात. खऱ्यांनीच ह्या यात्रेंत आमची जाणटी बाबा भयणां आसात. तांचोय आमी उगडास करून तांचे बरोबर ही वाट आमी तांकूंक फावो. कित्याक हे आमच्या जाणट्या बाबा भयणां सोबी भावार्थ आसा, जाणवाय आसा, तांकां अनुभव आसा. आनी आमी तांचे बरोबर चलत जाल्यार केरी भाशेन देवान भासायल्लें सासणाची सूख आमकां भोगूंक मेळटली. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा काळ पावलो न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. ह्या उतरा वरवीं न्हिदेंतली उठूंक तो आमचे लागीं मागिना. पूण परतेन जाल्यार आमच्या काळोखी कोर्तुबांनी आमचें जिवीत मांडलोलें आसा तांतूंतली उठूंक तो आमकां आपयता. कुडीच्यो वोंडावण्यो जे आमच्या जिवितांत आसा ते सोडून दिवंक आनी आत्म्याच्यो वोंडावण्यो आमच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक तो आमचे लागीं मागता. ज्यो काळोखी कोर्तुबां आमच्या जिवितांत आसा ते सोडून दिवंक उसवाडाची कोर्तुबां किल्ल लावून हाडूंक तो आमकां उगडास कोत्ता. आनी तो म्हणटा पवित्र स्नानाच्या दिसा याज्ञिकान आमकां एक धवे आंगोस दिला दाखोवंक की आयज सावन आमी नितळ आनी निर्मळ आनी हेंच नितळ निर्मळपणाचें जिवीत सदांकाल जिवंक तो आमकां उगडास कोत्ता. जी वात आमच्या हातान दिल्ली जेजूचो उजवाड तो ह्याच उजवाडान सदांकाल जिवंक तो आमकां आपयता. जाल्यार आमी न्हिदेंतली उठुया. जायते फावटी आमची जाणटी बाबा भयणां न्हिदेंत आसात तांकां आमी जागृत करुया. आमचो आदार सहकार तांकां दिवया. तांचे बरोबर बरें करूंक आमी वावरुया. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीत जाल्यार थंयसर जेजू आमकां न्हंयेच्या काळार कितें घडलें तें सांगता. त्या काळाचो लोक खावन पिवन लग्न जावन आपणाचो वेळ सारतालो. केरी भाशेन तांचें जिवीत संवसाराचें जाल्लें आनी इतल्या संवसाराच्या कोर्तुबांनी तांचें जिवीत गूल जाल्लें की देवाची खुणां ओळखून घेवंक आनी जिवंक ती चुकली.
हाकाच लागून तांचे निसंडोन जाली. पूण जेजू सांगता नोये आनी ताची फामील देवाची उतर आयकून तांचे जिवीत ताणें सांबाळली. आमी आमचे बरोबर जाणटी भाव भयणां चलता तेन्ना आमी जागृत रावूंक फावो आनी आमचे जागृतायेन आमच्या जाणट्या भावा भयणांक जागृताय दिवंक आमकां शुभ वर्तमान उगडास करता. बाबा भयणांनो, ही तिनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना आनी जेजूच्या येण्याची तयारी आमी करतना कितें आमी करुया. पयले सुवातेर आमचें जिवीत जोरी तर कुडीच्या वोंडावणांनी वो काळोखी कोर्तुबांनी भरलोलें आसा जाल्यार ते आमी सोडून दिवंक आमी वावरुया. आत्म्याच्या प्रेरणान आमी आमचें जिवीत मांडून हाडुया. जो उजवाड जेजूचो आमकां मेळ्ळा त्याच उजवाडान आमचें जिवीत जिवंक आमी फुडें सरुया. जेन्ना वायट आसा तें आमी पयस करता, बरें आसा तें आमी आपणायता, तेन्ना जेजूची शांती आनी ताची कुशालकाय आमकां भोगूंक मेळटली. दुसरे सुवातेर आमच्या जाणट्या भावा भयणेचो आमी उगडास करुया. आमी सगळीं तेच पिरायेर केन्नाच उरोना. आमी वाडटाना जाणटे पिरायेर आमी पावता आनी साबार पावटी जाणटे पिरायेर आमची भाव भयणां पावता तेन्ना आमची वागणूक तांचे सोबे कितें जाता काय. साबार पावटी ती जाणटी म्हणून आमी तांकां कुशीन दवरता. घोडेक आमच्याच घरान तांकां एक कूड दिता आनी त्या कुडांत सगळें करूंक आमी तांकां लायता. वो जरी तर तें आमच्यान करूंक जायना जाल्यार आमच्या जाणट्यांक आमी आजिलान दवरता. बाबा भयणांनो, ही जाणटी आमचीच गोदची जाल्यार तांचो बरो परामोस आमी करूंक फावो. ती जाणटी म्हणटकूच आमी तांकां भायर रावूंक फावना. परतेंच जाल्यार ती जाणटी म्हणटकूच तांचे सोबे आमी रावून तांचो भावार्थ आपणावून तांची जाणवाय घेवन तांची बूद घेवन आमचें जिवीत बऱ्या पावलांनी आमी चलूंक फावो. जेन्ना जाणट्यांक आमी बरें करता तेन्ना आमी जाणटी पिरायेर पावतकूच दुसरी आमच्या जाणटी पिरायेर बरी करतली. तर हें मनान धरून जाणट्या भावा भयणां सोबे बरें करूंक आमी वावरुया आनी जितलें आमी बरें करता तितलो अदीक देवाचो आशिर्वाद आमचे सोबे आसतलो. बाबा भयणांनो, ह्या नव्या सेवा धर्मीक वर्सांत आमी भितर सरतना आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जातना देवाची उतर केली भशेन आमच्या जिवितांत घेवया. न्हूच फकत वाचुया पूण नियाळुया आनी तेंच उतर जिविताचे चालयेंत जिवंक आमी वावरुया. जेन्ना जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना आमचें जिवीत अदीक खुशालकायेचें जातलें. जेजू हेंच आमचे सोबे आवडेता. तो जेजूचें उतर आयकून ताच्या पावलांनी चलून ताका भेटूंक ताची कुशालकाय अनुभवूंक आमी वावरूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटून घेतना त्याच जेजूची कृपा आनी बळ आमकां सगळ्यांक फावो जावं. आमी सगळीं भावार्थान आनी बोरवाशान आमची यात्रा आमी चलता. हे यात्रेंत जेजू आमच्या सांगात आसा. ह्या वेळार ताकाच अनुभवून ताच्या सांगाता जियेतल्या म्हूण भास दिवन आमचो भावार्थ पुरगोटुया. सत्मानता देवाक सोर पुर्विदार बापा सरकारी तुमच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्मे वरवीं गुरवीं सोमलो आंकवार मरेताय सोलमलो होस्पिटल काल ताणें कूस सोंसली ताका खुर्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांत जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला दुविधा शिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत्मांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. बाबा भयणांनो, बापाचेर विस्वास देऊन
आमचे जिवीत बोरवाशान जिवंक हे वेळार काय आमची मागणी ताच्याच हातान घालून आम्हा सुमेस्तां खातीर मागुया. आदलो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, जोय जाणट्यांक मान रेस्पेत ना तोय तरणाट्यांक फुडार ना. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणेंत तांचें खूब योगदान आसा. जायतीं तत्वां मुल्यां तांचे उद्देशी आमच्या भुरग्यांचे जिणेंत रिकतात. देवान तांकां आपल्या बेसांवांनी बरोवंक ताचें बळ गोठाय मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जाणटी पिराय म्हणल्यार सांडलोलें तरणाटेपण न्हय, पूण संदी आनी शक्ती दितोली जिविताची नवी माची अशें बेटी फ्रेडान नांवाची एक फांकी बरोवपीन म्हणटा. आमच्या जाणट्यांनी आपले हे परिस्थितीची हीच समजणी घेवन आपले दीस देवाचेर पातयेवन जियोंक तांकां बळ करपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका एक तावें जाता. देवान तुका 2 हात दिल्यात, एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्यांची सेवा करूंक अशें ऑड्री हेपबर्न म्हणटा. जाणट्यांच्या घरांनी सेवा करतल्यांनी तशेंच आमी ही चिंतना मनान दवरून जाणट्यांची मोगान सेवा करूंक देवान बळ कृपा दिवची म्हूण मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तुज्यान चलूंक नजो आसले तेन्ना तांणी तुजो हात दवरलो आनी चलोवन व्हेलें. आतां तांचो हात धरून तांकां चलोवंक तुजी गरज आसा अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावन आमच्या जाणट्यांची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घडटा ती कुशालकाय तांकां दिवंक देवाची कृपा बळ आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सुर्गींच्या बापा, ही आमची कालती मागणी तुज्या हातांत आमी घातल्यांत. केरे भशेन आमच्या जाणट्या भावा भयणां खातीर आमी मागला. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेतना ह्या जाणट्या भावा भयणीचो मोग करूंक, तांची सेवा चाकरी करूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान देवाचें बरेपण तांकां दिवंक आमकां आयती कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Sorvespora manurgeyam chidana manurgeyam chidana Sorvespora manurgeyam chidana manurgeyam chidana Kutani otmo tuka vitau bapa Tuka vitau bapa Sorvespora manurgeyam chidana manurgeyam chidana Sorvespora manurgeyam chidana manurgeyam chidana Tudzam chaotmia razvodzuluj bapa Tudzam chaotmia razvodzuluj bapa Sorvespora manurgeyam chidana manurgeyam chidana मोच्या भयणी बाबूनो तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सोर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोगती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावशीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटली. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit. Dolbaraso सर्वेस्परा tu. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Usurgi तुका सोयीस्वर. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. Usurgi तुका सोयीस्वर. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी कयात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वाडवतलीं. हें मोज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoya. Sumia Jesu, tuže moronami somorom tau. Sumia Jesu, tuže puno živon pon porgotau. Sumia Jesu, tuja emia, amin.
बाप्पा जिसूच्या मोन्नाचो आनी पुनोजवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गोवड्या आनी सगळे यादनकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवंत जुझे दिचो पोती, बागीवंत दोर्मदुता, बागीवंत फ्रांसीस शावियर आनी सोर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलोले प्रार्थोन दीर्घेवून मोडूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो विराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तालीम पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक रासमुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
होच तो देवाचो पूत आपल्या उतराचेर विश्वास दवरून बोरवाशान आमचें जिवीत जिवंक उदी करून जाणट्या भावा भयणां सोबे आमचो बोरवासो तांकां वांटूंक जेसू आमकां आपयता आनी गोठायन बुडता. भावार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया जेवाका पावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलाय केली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या मीस करीत मीस काबिदाचे वो कॅनन्स आनी भेटयला. कॅनन्स म्हळ्यार आमच्या गोंयांत एक किरीती विचून काडल्या यादनिकांचो जमो जाचें आमचें स्थान थंय कॅथेड्रल इगोर्जेंत आसा आनी आख्या आजियेंत फकत गोंयांतूच आसा. म्हाका वाचले तेवूय बंद पडले. आदीं हो दोबाजो हांगासर काबिदाचे वांगडी कॅनन्स चलयताले. आतां आमी ह्या आयताराचें एकूच मीस करता. सगळे कॅनन आज हाजीर जावंक पावले नात भलायकेच्या कारणाक लागून, पूण 4 जाण हांगासर आसात. फादर कॅनन रोजारी ओलिवेरा जो कॅथेड्रलाचो पदवीगार, कॅनन वालिरन वाज जो सालिगांवचे सेमिनारीचो रेतोर, जे कोण यादनीक जावंक सोदतात तांकां तो माये मोगान येवकार दिता. आयचो येजमान यादनीक कॅनन लुसियो डायस जो एपिस्कोपल विकर आनी वेर्नेचो पदवीगार, आनी हांव कॅनन आल्फ्रेड वाज भाटयेचो पदवीगार आनी ह्या जोम्याचो वडील. ह्या मिसांत तुमी आमची बरी वांटो घेतलो, मागले, देवाक दिन वाचले. तुमकां आमची आर्गां आनी देवाचो आशिर्वाद तुमकां आमी मागता. तेच बरोबर आमच्या ह्या मिसांत पालोटायन फादर बर्नर्ड आनी कामलायट फादर राजेश आनी वांटो घेतला. ताकाय आमची आर्गां. किरीत देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पाडूयता. दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणून जबाब दिवया. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पडजोळान सोर पदवीदार आनी काकलुतसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूंक. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां बावार्थान तीर, बोरवाशांत संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूंक. आमेन. आमचो सोडवंडार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवंक. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमेन.
ह्या मिसांत आमचो बोरवासो आमी थिरायला. ह्याच बोरवाशान जीवन उदी करून आमच्या जाणट्या बाबा भयणांक बोरवासो दिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाची वळखा. सा फ्रांसीक शावेराक मागणें सगलीं बारबोर आमी म्हणुया. सा फ्रांसीक शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखूनच जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji korugoya shara, tuji sucha soinika, sodan soitivun kor maka. Jesus, soinika, sodan soitivun kor maka. San Francisco Xaviera, tuji korugoya shara,